कुसमण केपें वाठारांत एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। कुलूप लायिल्ल्या घरांत आवय आनी चलयेची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ जालो। तांची नांवां अलका शिरवयकर वर्सां 70 आनी तिची धूव अनार शिरवयकर वर्सां 42 अशीं आसात। केपें पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा 14 एप्रिलाक निमाणे दोगांक शेजाऱ्यांनी घरगुती सामान घेवन केपें बाजारांतल्यान परततना पळयल्ली खंय। ते उपरांत आवय अलका आनी धूव अनार 3 दीस घरा भायर तांकां दिसूंक नाशिल्ले। हाका लागून शेजाऱ्यांक दुबाव आयलो। ही गजाल ताणें आदले नगरसेवक तेरेजा त्रावाजो हांकां सांगिल्ले। त्रावाजोन रोखडेच केपें पुलिसांक ही म्हायती दिली। शेजाऱ्यांच्या शिटूकसाणेक लागून ही घडणूक उजवाडाक आयल्या। 3 दीस घरा भायर हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान शेजाऱ्यांनी दुबाव उक्तायलो। वेळार म्हायती मेळिल्ल्यान ही घडणूक उजवाडाक आयली। आवय धुवेचो असो दुर्दैवी शेवट जाल्ल्याची खबर आयकून वाठारांतल्या लोकांनी दुख्ख उक्तायला। शांत आनी सादे जिवीत जगपी ह्या कुटुंबाचो शेवट जाल्ल्यान जायत्या जाणांक धक्को बसला। थळावो नगरसेवक आनी लोकां सयत पुलीस घडणुकेच्या थळार पावले। घराची दारां बंद आशिल्ल्यान जनेला वयल्यान तपासणी केली। त्या वेळार अलका शिरवयकर जमनीर पडिल्ली दिसली। घरांतल्यान येवपी बुरश्या वासाक लागून घरांत भितर सरतना पुलिसांक अनार शिरवयकाराची कूड मेळ्ळी। आवय आनी धूव दोगूय ह्या घरांत रावताली। अलकाचो पूत पोरवरी रावता आनी पुलिसांनी ताचे कडेन संपर्क साधून ताका केपें आपयलो अशी म्हायती मेळ्ळा। घडणुकेच्या थळार पंचनामो केल्या उपरांत दोनूय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या। मरणाचे खरे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना आनी केपें पुलिसांनी फुडली चौकशी सुरू केल्या। हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत दुख्खाचे लार पातळ्ळा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।